पणजी मांडवी न्हंय कुशीक पर्यटकांची दीस रात गर्दी पळोवपाक मेळटा। कोण विसव घेता, कोण सेल्फी काडपाक, जाल्यार कोण रातचे गरोवपाक लेगीत असतात। तशेंच चडशे लोक ह्या रस्ते कुशीक आशिल्ले वण्टीर बसतात। मात हे वण्टीक लागून लोकांचो जीव धोक्यात आयला हेवूय तितलेंच खरें। आता गोमंतक टीव्हीच्या कॅमेऱ्यान हो मुद्दो संबंधित यंत्रणेच्या नदरेक हाडला। आता यंत्रणा कशी आनी केन्ना दोळे उक्ते करून प्रश्न तडीक लायता हे पळोवप महत्वाचें थारतलें। पळयात। नमस्कार, आम्ही असा पणजे हांगासर ह्या कॅसिनो वाठारात पाटो ब्रिजाच्या आदी जो कठडो लागता कॅसिनो वाठारात तो कठडो सध्या पळयत जाल्यार तो कुमकुवत स्थितीत आमकां दिश्टी पडटा। जाल्यार हाचो कांय भाग कोसळिल्लोय पळोवपाक मेळटा। ह्या कॅसिनोत जे कर्मचारी काम करतात ते काम जाले उपरांत किंवा जेन्ना त्यांचो फ्री टायम असता तेन्ना ते ह्या कठड्याचेर बसतना आमकां दिश्टी पडटा। एकदम कुमकुवत स्थितीत आशिल्ले ह्या कठड्याचेर हे कॅसिनोतले कर्मचारी जर बसले जाल्यार हो कोसळपाची शक्यता हांगासर न्हयकारूं येना। अशा तरेची कुमकुवत स्थिती ह्या पणजे वाठारात ह्या कॅसिनो वाठारात पळोवपाक मेळटा। अशा तरेचे हे कठडे जे आसा जे सोबीत दिसता पूण त्याची स्थिती सध्या पळयत जाल्यार खंय तरी तेंचे कडेन दुर्लक्ष जाल्लें आसा। खंय तरी तांकां आतां बेगोबेग परतून तांकां रिपेर करपाची किंवा ताची पुनर्बांधणी करपाची गरज आसा अशें आमकां दिसता। कारण की हे कर्मचारीच हांगासर चडशे बसता, गोंयकार खूब कमी प्रमाणात हांगा येता। पर्यटकूय व्हडा संख्येन हांगासर फोटोग्राफी करपाकूय, कित्याक फाटल्यान अटल सेतू बरो दिसता, तेजी एक बरी सीन आसा, तेच्या खातीर हांगासर भोवसंख्येन ट्युरिस्ट जे आसा पर्यटक ते फोटोग्राफी करपाकूय येतात। हांगासर सांजेच्या वेळार ते बसतात आनी मांडवीचो हो किनारो जो आसा त्याचे एक बरें दृश्य ते अणभवपाक हांगासर बसता। पूण हो कठडो कुमकुवत जाल्ल्या कारणात ताका सध्या पुनर्बांधणी किंवा त्याची मेंटेनन्स करपाची गरज आसा, जेणे करून हे कर्मचारी किंवा पर्यटक हांगासर बसता त्यांच्या जिवाक धोको उप्रासचो ना। गोमंतक टीव्ही खातीर कॅमेरामॅन हिरण्येश आराडकरा सयत हांव गौरीश परब आमोणकर। पळयत रावात गोमंतक टीव्ही।